मेळत थंय कोयर उडोवपाची परंपरा लोकांनी तशीच फुडें चालू दवरपाची थारायला अशें दिसता। संसड्याक लागून कोयराचो आनी कोयराचे घाणीचो विशय तापला। मडगांवचो कोयर तापला आसलो तरी हेर कडेन लोक देख घेवपाक पळयनात। म्हापसा शिवोली रस्ते कुशीक कोयराच्यो राशी आनी घाणीचें साम्राज्य तयार जाला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सुंदर गोय नितळ गोय स्वच्छ भारत अभियान ह्यो फकत आता घोषणाच उरल्या, पूण गोय सुंदर आणि नितळ दवरपा खातीर कोण वावरताना आमकां दिश्टी पडना। स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडून हाडटा, जेणे करून लोकांक जागृताय जावची की रस्त्याचेर कोयर उडोवचो न्हय, आमचे गोय सुंदर आणि नितळ दवरचे। पूण आयज आमचे गोय खरेंच सुंदर आणि नितळ आसा काय हो प्रश्नचिन्ह आयज निर्माण जाला। आयज म्हापशा शिवोलच्या रस्त्यार जेन्ना आमी वयता, हावसिंग बोर्ड कॉलनींतल्यान जेन्ना आमी शिवोलच्या रस्त्यार वयता जाल्यार थंय जर आयज परिस्थिती पळयल्यार एकदम गंभीर आसा। थंय इतलो कचरो पडिल्लो आसा की इतलो घाण वास थंय निर्माण जाला। लोक हाडटा आणि गार्बेज थंय उडयता। आयज थंय इतली ड्राय वेस्ट, इतली वेट वेस्ट, तशेंच लोक नाल्लाची सोण्णां सुद्दां आमकां आयज थंय पळोवपाक मेळटा। लोकांक एकूच आवाहन आसा की हो जो कचरो आसा हो असो रस्त्यार उडोवचो न्हय। आपली जी वेट वेस्ट आसा ती आपूण स्वता घराच्या भायर सेग्रिगेट करूं शकता, पूण आयज ह्या रस्त्याचेर पळयशात जाल्यार इतलो घाण वास थंय निर्माण जाला, लोकांक येरादारी करपाक प्रॉब्लेम जाता। हो जो रस्तो आसा हो शिवोले वाठारानूय येता तशेंच म्हापसा वाठारानूय येता, आनी ह्या दोनीच्या मधोमद ही जी गार्बेज आसा हांगा इतलो तुडुंब अशी गार्बेज हांगा लोकांनी हाडून उडयल्ली आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।